सो 31st हो लास्ट डे आमचो फिशिंगाचो मायाचो. सो म्हाका दिसता मेजॉरिटी 95% बोट अंदोजान एक 10 दीस पयले बंद केल्लो. हे पावटी सिजन तितलो ना, कोणाक जाला ते जाला, कोण भायले हितूंक डीप सियांक गेला तांकांच रिपोर्ट जाला. थोडयेक म्हाका दिसना ते रिपोर्ट जाला म्हूण. जायते आमचे बोटकार भाव जायते हे सिजनाक म्हाका दिसता स्ट्रगल जाले. भायले जायते जाण येतात आणि फिशिंग करतात, तांकां तुमी कशी बॅन करपाक शकता, कितें ना करता? हे दीस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिशरीज डिपार्टमेंट. म्हाका दिसना फिशरीज आमकां कितें आदार करता म्हणून. तुमी पयलां आसतलें रिगार्डींग द सँडबार इशू. हो 40 वर्सां जाले हो इशू आसा आमच्या फिशरमॅनाक. द रिटेनिंग बॉल बांदता म्हूण लास्ट टायम इलेक्शन आफ्टर 22 आश्वासनां दिल्लीं हे पावटी जातलो म्हणून. आतां 4 सीझन जाले, होय टर्म काबार जावपाक येयलो. म्हाका दिसना हे पावटी जातले. ही आश्वासनां दिता सरकार आनी म्हाका दिसता कांय फायदो जाला म्हूण हे सरकारान आमचे फिशरमॅनाक. मेजर इशू आनी कितें उरला अशें तुमचे कडेन जावपाक जाय अशीं कामां? मेजर इशू इज द हेल्थ इशू एट फुटबॉल. कित्याक रिगार्डींग द टॉयलेट ब्लॉक ऑल्सो म्हाका दिसता सारके जाग्यार पडल्या म्हणटा. पयर फाटल्या दिसांनी टॉयलेटूय बंद आशिल्ले, उदीक आसूंक ना म्हणून. न्यू बांदल्या ते. सो वी हॅड टू कंप्लेन एंड इवन द कलेक्टर एंड मामलादार वॉज एट द जेटी एंड ही इज गिवन इन्स्ट्रक्शन नॉट टू डू दीस अगेन. कित्याक हे फोकाणां कशी जाल्या आय डोंट नो. देर इज अ टेंडर बीन टेकन कितें चलता ते कांयच सोंसना ना हे फिशरीज डिपार्टमेंट. ऑलमोस्ट तुमचे आतां सिजन सोंपला. ह्या वर्सा चड पीक कसलें मेळ्ळें तुमकां? पीक म्हण जायते भाशेन किसी ते ड्युरींग सिजन यू कांट कसलें कितें बांगडो. म्हाका दिसता हे पावटी किंगफीश जायती उणी जाल्या. कित्याक देर इज लॉट ऑफ दिस रिगार्डींग किंगफीश. द प्रायसीस जायते चडले हे पावटी, कित्याक तितले आमचे कॅच आसूंक ना म्हणून. सो जायते नुस्त्याचे स्टार्टींग आयिल्ले मदेंच नाच जाला तशें जाला. ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसात आनी जे नुस्तें घेवन येतात पळय, तेतून आमी पळयतात जी व्हडली नुस्तीं जावपाक धाकटे भुरगे आसतनाच हाडून विकतात. किंगफीश जावं जाल्यार ते मोरी बी जावं, ताची तुमी कशी कंट्रोल करपाक शकता? कितें आहा तुमकां प्लॅन? हे कंट्रोल कोणें करूंक जाय? हे फिशरीज डिपार्टमेंट सद्या म्हाका दिसता इलिगल आसा. हे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे पयली इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक पयलां आसतलें थिंगा फिशरीज डिपार्टमेंटचे जे स्टाफ आहा जे फेक सर्टिफिकेटी घेवन तेंचे स्टाफ एक फेक सर्टिफिकेटी घेवन सर्वेयर जाल्या. तेंचेर पयले इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तेंचे सस्पेंड जावपाक जाय. हें जायना जाल्यार म्हाका दिसना. कित्याक ह्यो फिशरीज डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज इलिगल. इंटर स्टेट ज्यो ट्रॉलर आसले त्यो ट्रेडिशनल फिशरमॅनान धरल्यो आनी फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन दिल्ल्यो, पूण तेंचे आनी ते राती कडेन ते गेले म्हणून सांगतात. कशें धांवले ते? दीस इज द इन्क्वायरी. दीस इज द फेल्ड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज. जे म्हाका दिसता हे पयशे घेवन धांवल्या. दिसते धांवूंक ना. बिकॉज ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कितले टन नुस्तें आशिल्लें तें सांगलें. बिकॉज द प्रॉब्लम हे 1 लाखा नुस्तें आसल्यार 5 लाखाची फायन आसता. इट इज 5 times द व्हॅल्यू. ते न्यू तूंय 20 टन तरी नुस्तें आशिल्लें. सो इट वॉज कमींग इन क्रोज. द फायन वर कमींग इन क्रोज एंड आय थिंक देर सम मिडलमॅन. दीस इज द प्रॉब्लम विथ द फिशरीज डिपार्टमेंट. जे हे आसा ते सर्वेयर्स, फिशरीज ऑफिसर, दे आर इनवॉल्ड इन इट. This is the mafia which is running by the department. हेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय.